परत नवी चौकशी करपा खातीर पूजा नायकाक फोन करून नवो FIR नोंद करपाची सुचोवणी पुलिसांक दिता। तपास अधिकाऱ्यां मुखार कोणाचेंय नाव सांगपाक तिका मेकळीक आसा। योग्य चौकशी उपरांत संबंधित मेळिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली म्हण मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिला। RD Exco ब्युरो रिपोर्ट। पयली हांव एक गजाल पूजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आनी ते म्हाजे कडेन येवन ते क्लियर करचे म्हाका पयली। पूजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा, हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन ही करपाक लायता। ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना आनी म्हजी जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तांणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें हें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता। पण तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता। त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें। सरकार ट्रान्सपरंट आसा, सरकार कोणाच खातीर खंय बँड जावचें ना। थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेतली।